आज हांवें वॉर्ड वानान फॉर्म भरला अपकमिंग मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक. लास्ट टायम 23 वॉर्ड नंबर SC जाल्लो, रिजर्व जाल्लो आनी थंय हांव जिखून येयल्लो. 5 वर्सां हांवें थंय काम केलेलें आहा आनी हे पाटी वॉर्ड वानान SC वॉर्ड जाल्लो त्या कारणान हांवें थंय भरलेलो आहा. आज हांवें फॉर्म भरलें. सगळ्यां पयलीं म्हाजें नांव प्रशांत नायक. लास्ट टायम हांव ह्याच वॉर्डान बसलोलो आनी थोडेशे वॉर्डांनी पडलो. तरी आसतना हांवें म्हाजी कामां बंद करना. हांवें खुबशीं कामां केलीं. म्हाजें चंबर कोणाचें बांदलें, कोणाची ग्रास कटींग केली, कोणा झाडां कापलीं, घराची लोकांची झाडां पडटालीं तीं कापलीं. तेच भशेन जे 12 नंबर वाड्याचो कितें कितें कामां आसा तें हांव जाणा. म्हाज्या कंप्युटरान बसलेलें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार 12 नंबर जे वार्ड आसा तेजे भायले लोक येवन बसले आसा, व्हडले व्हडले लोक. तेन्ना हांव लास्ट टायम बसलोलो आनी लास्ट टायम म्हाका लोकांनी भरपूर सपोर्ट केलो. असो ह्या फुडें म्हाका लोक म्हणजे म्हाजे ते लोक आसा सपोर्टर म्हाका सपोर्ट करतले. फॉर्म केला भारतीय जनता पार्टीचे पॅनलाचेर. हांव थँक्स म्हणटा आमच्या आमदाराक कालू सालवेराक की तेणें म्हाका फूल सपोर्ट केला आनी एक यंगस्ट कॅन्डिडेट म्हणून वॉर्ड नंबर 18 तेणें म्हाका बसयला. आनी आयज हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमचे वॉर्ड नंबर 18चे सगळे सपोर्टर. तेमी म्हणल्यार सायनगर, फकीर गल्ली, नेवी, गोटो आनी मंगूर सगळे फूल सपोर्टर म्हाज्या वांगडा आसा आनी तेमी म्हाका उत्साह केला बसपाक वॉर्ड नंबर 18. सो सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आयज येयला म्हणून. 25 वॉर्ड्स मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक टोटल 84 नॉमिनेशन्स येयला. इन ऑल टोटल 84 नॉमिनेशन्स. आतां टोटल नॉमिनेशन्स आयज मेरेन एज ऑफ लास्ट डेट 155 नॉमिनेशन्स फायल जाल्ली आसा.